सर जनरस म्हणजे मोरल ऑफ द स्टोरी अशें आसा की हे जे म्हणजे विचावर तुम्ही खंयच्याय हाचे फॉलो करात, तुम्ही खंयचो स्वामी म्हणा कितें म्हणा, पण योगासना प्राणायाम मेडिटेशन हाचो एक बरोच व्यापक अनुभव जगभरच्या लोकांक आसा आणि वी हॅव टू म्हणजे ह्या सगळ्यांचो आमी आतां आस्पाव आमच्या जिणेंत करप ही काळाची गरज आसा. इट इज नॉट वेदर हू एम म्हणजे म्हजो हांव धर्म खंयचो, म्हजो हांव कितें बिलीव करता ते सगळे सेपरेट. वेदर आय गो टू चर्च, वेदर आय गो टू टेंपल इज सेकंडरी, बट दीज आर टू बी फॉलोड. बरोबर दिस इज डॉक्टर? नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन. करेक्ट. सो हे मनशा खातीर गरजेचें आसा. म्हाका सांग डॉक्टर की तुमी म्हटलें न्ही की स्ट्रेस की कशा पद्दतीन हो स्ट्रेस आमकां अफेक्ट करता, मातशें थोडेशें आमकां सांगूं शकता? स्ट्रेसामुळे कारण अशें हांव शरिरा केन्ना भितर विचार डॉक्टर अशें हांव केन्ना विचारता, खुबशे फावटी असो पेशंट आमी पळयतात की पेशंट हॉस्पिटलांत नॉर्मल आसता, म्हणजे तो सारको वेवस्थीत आयिल्लो आसता, म्हणजे मे बी ही हॅज बाबा तेका कितें तरी फ्रॅक्चर म्हणून आयला आनी आफ्टर 4 days आमी तेका डायबिटीज डिटेक्ट जाता. अगेन तेच जाता इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो वॉट इज दीस? स्ट्रेसा लागून डायबिटीज डिटेक्ट जाता. स्ट्रेसा लागून पेशंट जो एडमीट असेल तो सडनली पिशा भशेन वागूं शकता. बरोबर. अशें आमी खुबशे पेशंट पळयला, आयसीयू सायकोसीस जाता पेशंटांक. हय. सो जेन्ना स्ट्रेस आसता, क्रॉनिक स्ट्रेस, तेन्ना पेशंटाची सिंपॅथेटीक सिस्टम ही ओवर एक्टिव्ह आसता. ताका लागून एड्रिनालीन, नॉर एड्रिनालीन हे सारके हॉर्मोन्स ती पल्स वाडयतात, ब्लड प्रेशर वाडयतात, हार्टाचें काम कारण नासतना, गरज नासतना वाडयतात आनी हार्टाचे स्ट्रेस वाडयतात. तशेंच स्टिरॉयडा सारके हॉर्मोन्स चड तयार जातात, वीच अगेन कॉज डायबिटीज. सो दीस इज ऑल ड्यू टू इंटरनल चेंजीस कॉज्ड बाय स्ट्रेस. अच्छा. जर मनशान एक्सरसाइज केली जाल्यार मनशाच्या शरिरा भितर एंडॉर्फिन्स म्हणून रिलीज Protective mechanism. एंडॉर्फिन्स आर वीच गिव सेन्स ऑफ वेल बिईंग, सेन्स ऑफ हेल्दी बिईंग अशें. आनी ताका लागून मनशाक बरें दिसता. आनी ताजेर अशें नाकाशिल्ले विचार स्ट्रेसफूल हे ताचो प्रभाव कमी जाता. तांचो प्रभाव कमी जाल्ल्यान मनशाक आपोआप डिफेन्स सिस्टम वाडटा system आनी बरी सो ही कॅन बी वेल प्रोटेक्टेड. डॉक्टर म्हाका सांग, एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. हां विचारात. विचारू? हय विचारात. शाकाहारी लोकांनी कितें कितें खाल्यार जाता, एक प्रश्न. व्हेरी गुड. आणि दुसरो प्रश्न, मागीर इन्सुलीन एक खेप सुरू करतकच तें कायमचें घेवचें पडटा काय कितें? डायबिटीज आशिल्ल्या मनशा खातीर तुमी विचारलो की शाकाहारी कितें खावपाचें अशें, बरोबर? हां, हो प्रश्न म्हाका जाय आशिल्लो खरें सांगपाचें ना म्हळ्यार. ते सगळे जाय तेच प्रश्न विचारतात डॉक्टर. कित्याक आमी आतां म्हणटात हांव व्हेजिटेरियन. हय. व्हेजिटेरियन म्हळ्यार कितें? तो दूध पिता, बरोबर. लोणी खाता, हय. बटर खाता, हय. तूप खाता. बरोबर. सो हें जें आमी खातात हें ऑल एनिमल फॅट. हय. हें जें एनिमल फॅट आसा तें आमचें कोलेस्ट्रॉल वाडयतलें. हं. कोलेस्ट्रॉल वाडयले नंतर जें पळय आमी आतां बीफ, पोर्क किंवा मटन जें खातात, जें पळय एनिमल फॅट तातूंत आसता आनी हें फॅट हाजो इफेक्ट एक आनी almost, सेमच. हय. सो जे पळय हांव फॉरेनर जे व्हेजिटेरियन्स असतात ते कितें करतात, ते रॉ फ्रुट्स खातात, रॉ व्हेजिटेबल्स खातात, खूब सॅलड्स खातात, चीज बटर असले ते डेअरी प्रॉडक्ट्स खायनात. सो डेअरी प्रॉडक्ट्स खावप ना, व्हेजिटेरियनांनी डेअरी प्रॉडक्ट्स खावप ना. खंयच्याय व्हेजिटेरियनाचें पोट जर मोठें ना जाल्यारच तो खरो व्हेजिटेरियन अशें हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां. दुसरें कितें म्हळ्यार इन्सुलीन. खूबदां कितें आसता की इन्सुलीन हे टेम्पररीली आमी घालतात, कंडिशन पेशंटाची इम्प्रूव जाता पर्यंत, बरोबर. एक्यूट कंडिशन इम्प्रूव जाता पर्यंत आमी इन्सुलीन घालतात, मागीर तांकां परत टॅब्लेट्सांचेर शिफ्ट करतात. 2 कंडिशनां भितर इन्सुलीन जर घातलें जाल्यार तें चडांत चड चालू उरतलें. एक हांवें सांगिल्लें त्या प्रमाणे प्रायमरी फेलियर ऑफ द मेडिसिन टॅब्लेट्स आनी सेकंडरी फेलियर. मागीर एक वखद घेतकीर जो एक 4-5 वर्सांनी जर वखदांचो इफेक्ट कमी जायत गेलो आमकां एक लॉंग एक्टींग इन्सुलीन घालचें पडटलें. लॉंग एक्टींग इन्सुलिनाचेर जायना जाल्यार मागीर बोलस विथ द मिल्स ते दिवचे पडटात. सो ह्या परिस्थितीक इन्सुलीन हें लायफ लॉंग आसतलें. आनीक इन्सुलीन हें लायफ लॉंग आसतलें, जो पर्यंत इन्सुलीन घेता तो पर्यंत लायफ आसतलें. करेक्ट. सो लायफ लॉंग. डॉक्टर तुम्ही बरें म्हणजे तुम्ही कोटी बरी केल्या व्यवस्थित. म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. 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 हां विचारात, प्रश्न विचारात. हा डॉक्टर, हांव कुडचेरेच्यान उलयतां, मैनुद्दीन मुजावर. हां. म्हाका 5-6 वर्सां जाले डायबिटीज आहा. हांव म्हाका बसून काम करचें पडटा, ऑफिसान गव्हर्मेंट सर्वंट. म्हाका सगळो योगा कसले आया प्राणायाम बी तशें ते मातशें दिल्यार आयडिया. व्हेरी गुड. म्हाका तुमचो प्रश्न खूब आवडलो, कारण तुमी जशें म्हणटा ते खुबशा लोकांक आसता आपलें काम बसून आसता, बट नो बडी हॅज प्रिव्हेंटेड यू फ्रॉम वॉकिंग, थोडेशे एक्सरसाइज. पण तुमी ज्या क्युरियोसिटीन विचारलें की योगा प्राणायाम खूब म्हत्वाचो आसा, डॉक्टर मातशें तांकां थोडेशें एक्सप्लेन करता. हय, योगा प्राणायाम एक्चुअली आय एम नॉट एन एक्सपर्ट सांगपाचें म्हळ्यार, पूण सर्टन आसनां आसात हाजे खातीर पॅनक्रियास स्टिम्युलेट करपा खातीर. दुसरें म्हळ्यार कितें, ह्या आसनाचो इफेक्ट कितलो जाता हाजे रँडमायज्ड ट्रायल्स नात. सपोज पेशंटाक आमी
लायफस्टायल मॉडिफिकेशन सांगलें थोडे पेशंटांक ती आसनां दिवपाची थोडे पेशंटांक आसनां दिवप ना बाकीचे सगळे पॅरामिटर्स सेम जर असले जाल्यार खंयच्या आसनाचो फायदो चड जाता हाजेर एक बारीक स्टडी जावपाक जाय रँडमायज कंट्रोल ट्रायल्स जावपाक जाय आतां तांचे खंयच्याय एक योगाचार्या कडेन गेले जाल्यार ते तांकां सांगूं शकतले प्राणायाम करतकीर मनशाचो स्ट्रेस कमी जाता सगळे बॉडी प्रोसेसस आर ट्यून चॅनलायज्ड सो डेफिनेटली हेल्प जातलो बरोबर दुसरें एक सांगपाक हांव सोदतालो की खुबशे जाणांक बाबा रामदेवाची वखदां किंवा बाबा रामदेवाचें बऱ्या पडटा सो बऱ्या पडटा ते हांव ना म्हणना पूण एट द सेम टायम ते करता जाल्यार आपूण क्युअर जालो म्हणून एक खूब जाणांचो गैरसमज आसता आनी ताका लागून तेय त्रासां पडटात आनी डॉक्टराक मागीर चुटपूट पडटा की अरे बाबा हाणें जर मातशें ते आपल्याले गैरसमजुतींतल्यान भायर आयिल्लो जाल्यार बरो जाता आशिल्लो सो एक म्हणजे तुमचें क्वॉन्टिटेटिव्ह एस्टिमेशन आसपाकूच जाय बाबा आपली शुगर खंय पावल्या म्हाका बरें दिसता ना हांव आतां हें घेता तें घेता आतां तें करता दॅट इज नॉट अ यार्ड स्टिक तुमी ज्या पद्दतीची लायफस्टायल एक्सेप्ट केला ती चालू दवरात पण आपले बाबा शुगर प्रोफायल खंय पावला फास्टींग कित्याक कारण हे म्हाका बरें दिसपाचो प्रश्न इट इज जस्ट म्हणजे एस्टिमेट करता किंवा आपलें शुगर कितें आसा जर कंट्रोलान आयला वेल यू कॅन कंटिन्यू विथ द सेम पण जर ना जाल्यार डेफिनेटली यू हॅव टू सीक फॉर द मेडिकल असिस्टंट आनी वीच यू हॅव टू फॉलो एज अ लायफ लॉंग युजली जनरली बेस्ट असो गैरसमज करना आतां हें केलां आपूण तें केलां आतां सोडटलें अशें करून रावना कारण खुबशे लोक अशेंच प्रॉब्लेम जाता कारण हो जो एक फिलींग ऑफ सेक्युरिटी तेन्ना आतां आपलें सगळें सारकें आसा फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी दॅट्स हॅज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लेम मातसो डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा तो घेवया हॅलो हॅलो हां हांव मडगांवच्यान उलयतां जयेंद्र नायक जयेंद्र बाब प्रश्न विचारात म्हाका न्ही डायबिटीस 2005 डिटेक्ट जाल्ली एट टायम फास्टिंग वॉज अराउंड 125 and PP was 220 so immediately I started exercise walking dieting and it was under control पूण पयर 2014 एप्रिला जेन्ना हांवें परती चॅक केली इन बिटवीन हांव चॅक करतालो इट वॉज ऑल नॉर्मल व्हेरी गुड परती हांवें आफ्टर पिरियड ऑफ 4-5 मंथ्स जेन्ना परती चॅक केल्ली म्हाका ती फास्टिंग 160 मेळ्ळी आनीक PP was around 290 बी so now I am taking metformin ओके म्हळ्यार दनपारां जेवचे पयलीं घासाचे आनी रातचे जेवतकीर घेता प्लस सकाळीं ग्लिमिपरायड 0.5 mg ती घेता प्लस ती म्हाका ब्लड प्रेशर आहा तिचे अंडर कंट्रोल हांव तें हें घेता बिटा ब्लॉकर गुळी चलो व्हेरी गुड डायरेटिक्स म्हाका एक जाणून घेवपाक की हें जें वखद घेता न्ही ऑलोपॅथीक प्लस आय एम ऑन डायट प्लस वॉकिंग सगळें चालू आसा हाका लॉंग टर्म सायड इफेक्ट आसपाक शकता काय म्हणून मेडिसिन्साचो किंवा आयज म्हणजे सायड इफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ दिस मेडिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकेशन on account of medication. Acha, okay. Let us say diabetes will be under control. Let us say very sugar good. will be controlled, pressure will be controlled. Very but good. Is there going to be any side effect on account of this? Correct. Magasa खरंच point number 2 नी question number 2. Yeah. Your weight is around my height is around 5 feet 4 inches. Weight is around 80 kilos. 80. कितले डायटिंग केल्यान कितें वॉकिंग केल्यार तशी वेट देवना. सो ती कशी देवप? कारण डॉक्टर म्हणटा की वेट देवल्यार both these parameters will automatically come into control. करेक्ट So how to achieve this? तांणी एक प्रोफेशनल डायटिशियनाचो सल्लो घेवप अत्यंत गरजेचें आसा एक आनी दुसरें एक्सरसायज म्हळ्यार आमी जी आतां एक्सरसायज वॉकिंग करतात इट इज नॉट अप टू द मार्क एक तर ब्रिस्क वॉकिंग आसपा जाय आनी तें ब्रिस्क वॉकिंग चडांत चड जायना खबरी मारत वॉक करप जाता किंवा जितले एडिक्वेट करपा जाय तितली एडिक्वेटली करप जायना सो डायट एक प्रोफेशनल डायटा कडेन आनी दुसरें म्हळ्यार देर आर सम जिम्स which are really good with a professional trainer. So ही दोन कामां तांणी करपा जाय अशें म्हाका दिसता. सो तांचो वेट कंट्रोल येवं शकता वेट कंट्रोलान जर आयलो इवन 10% to 15% जर 80 70 जर आयले तांचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले हे हांव बरोवन दिवं शकता. डॉक्टर ताणें एक प्रश्न विचारलो की हे जे मेडिकेशन आसा मेडिकेशनाचे सायड इफेक्ट्स वॉट एवर डोजेस दे आर टेकिंग ज्या डोजां भितर ते घेतात ते पळयले जाल्यार म्हाका तरी दिसना तांचो सायड इफेक्ट आसतलो सो आतां 2 क्वेश्चन्स की डायबेटीक जेन्ना पेशंट आसता ताका आमी चडांत चड बिटा ब्लॉकर अवॉयड करतात पूण आतां हे नॉन सिलेक्टीव बिटा ब्लॉकर आमी अवॉयड करतात आतां कार्डियक सिलेक्टीव जे बिटा ब्लॉकर्स आसतात ते टू सम एक्सटेंट आमी दिवपाक शकतात कित्याक हायपोग्लायसिमिया सिम्पटम्स बी ते मास्क करताले नाजाल्यार दुसरें डायुरेटीक इन हाय डोजेस ऑल्सो इज प्रो डायबेटीक सो डोज ऑफ डायुरेटीक जर कमी आसा 12.5 हायड्रोक्लोरथायझाईड जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. अच्छा
सो लॉंग टर्म बेनिफीट तांकां चड जातलो रादर दॅन द सायड इफेक्ट. म्हाका दिसता की एट दीस पॉयंट ऑफ टायम तांच्यांनी मेडिकेशन व्यवस्थीत दिलां तशें घेवप ताचेर रादर दॅन मोर बॉडी. कारण खुबशे फावटी लोकांचो हांवें खूब पळयला लोकांक की एलोपॅथी वतना सायड इफेक्ट जातलो, आयुर्वेदीक हांचो काय सायड इफेक्ट जावचो ना. सो दे ऑफ फॉर दॅट अँड फायनली दे लँड इन टू सूप. सो अशें जावपाक जायना. आयुर्वेदिक वखदांची सुद्धा सायड इफेक्ट करेक्ट. असतात. आयुर्वेदिक वखदांचे तर सायड इफेक्ट असतात कारण तांचे खुबशे फावटी आसा की तांचे टायट्रेशन डोस एडजस्टमेंट स्टँडर्डायज आसना. हायर मेटल्स असतात, किडनी फेलियर जावपाक शकता, खूप असतं आर्सेनिक किती किती असतात तातूंत भितर. डॉक्टर ताजेर हांव कांय कॉमेंट करना. बरोबर. सो मातशें लक्ष दिवन सगळे जे म्हणून सांगलां की तुमी स्वता यू बी अ गुड जज. तुम्ही स्वताच एनालायज करून पळया. ग्लुकोमिटर घरा कडेन आशिल्ल्यान तुम्ही स्वता चेक करू शकता आनी जेन्ना तुमचो रेग्युलर स्वता चेक आसतलो यू विल कम टू नो रादर दॅन गोईंग. म्हणजे कितें आसा लोक चेक करून ताजो एक तांणी चार्ट दवरपाक जाय. चार्ट दवरपाचो नाल्यार कितें जाता फाल्यां दुसरे कडेन वतलो परवा वतलो अशें करून लोक डिले करतात आनी मागीर ते थंयच उरता. आतां थोडो ऑलमोस्ट कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. मातशे थोडेशे रिलॅक्स अशे प्रश्न विचारता डॉक्टर. म्हाका सांगात की तुमी आतां म्हटलें न्ही की म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट लिटल लेडीज म्हणजे दे आर गुड हार्ट थ्रॉप. पण अशें तुमी म्हटलें की खुबशे फावटी लेडीजांक दे हॅव कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह हे टील द टायम. Cardio-protective असतं सो तांचे. So, म्हणजे estrogen बी असतं न्ही, दोज ते लेडीज हू युजली म्हणजे जे बाकीच्या काळजांचेर अटॅक करतात दादल्यांच्या त्या बायलांची काळजां कशी प्रोटेक्टेड आसता दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू. तांचे भितर थोडी हॉर्मोन्स असतात. Yeah. दे आर कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह. Oh. बट कॉशन अगेन, या डायबिटीक पेशंट, डायबिटीक बायलांक ते प्रोटेक्शन मेळना. हो सो सॉरी. सो दे आर दो दे आर स्वीट. युजली डायबिटीक जावन ते आनी स्वीट जरी जाली तरी तांच्या हार्टाक मार बसता. दिस डिफेन्स मेकॅनिझम इज लॉस्ट. करेक्ट. सो युजली वी टेक अ गॅप ऑफ 10 years. सपोज 40 वर्सांचेर दादल्याचे हार्ट जशी कंडिशनां आसतले ते 50 वर्साच्या बायलेचे त्या कंडिशनां आसतले अच्छा. अशें आमी धरतात. सो ऑलमोस्ट So, 10 वर्सां तांकां बरो 10 म्हणजे वर्सां तांकां ग्रेस protection पिरियड असता. मेळटा. Grace period मेळटा. सो इवन गॉड इज क्वायट म्हणजे गॉड इज व्हेरी जनरस. गॉड इज ऑल्सो म्हणजे थोडीशी पार्शलिटी करता आसतलो अशें म्हणपाक हरकत ना. सो डॉक्टर सो आनी आफ्टर मेनोपॉज डू दे म्हणजे वॉट इज द सिक्वेन्स ऑफ इव्हन म्हणजे तुमच्या ऑब्झर्वेशन आफ्टर मेनोपॉज दे आर ऑन par with Any male, म्हणजे males. they are equal But again, before- still they have some delayed. हां ते मातशे लेट जाता तांचे हार्टाचें आसता लेट जाता. अच्छा. डायबिटीज नो डिले सेम. सो No ज्या benefit. दादल्यांक किंवा बायलांक डायबिटीस आसा तांच्यांनी ज्या बायलांक डायबिटीज आसा तांकां हो एजाचो बेनिफीट आसना. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर की आतां आमी ही कार्यावळ ऑलमोस्ट सोंपत पावल्या तेन्ना टेक होम मेसेज इन शॉर्ट आमचे सगळे जे पळोवपी आसा तांकां तुमी कितें सांगतले? मधुमेह हो एक सामको कॉमन रोग जाल्लो आसा किंवा रोग किंवा डिसऑर्डर जाल्ले आसा. ती मुखार वाडत वतली. प्रत्येकट्यान आपल्या आरोग्या बद्दल सादूर रावपाक जाय. तांणी प्रत्येक एक 3 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी वर्सान आपल्याली ट्रिटमेंट किंवा आपल्याली चेकअप करून घेवपाक जाय. एकदां डायबिटीज जालें जाल्यार डायबिटीज जावची न्ही हाजे खातीर तांणी आपल्या डायट आनी एक्सरसायज लायफस्टायल मॉडिफाय करपाक जाय. एकदां जालें जाल्यार तातूंतल्यान सुटका ना. सो लायफस्टायल मॉडिफिकेशन, डायट व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेडिसिन्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम डोज. वगीच चड मेडिसीन घेवप ना. बरोबर. त्या डोजा भितर तांणी वेवस्थीत घेवपाक जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज पेशंट्स कॉपरेशन इन ट्रिटींग इन हेल्पिंग डॉक्टर्स ट्रीट डेम. करेक्ट. मस्त डॉक्टर तुम्ही अतिशय मोलाचो आणि अत्यंत समर्पक असो सल्लो दिलो आसा. जशें हांवें म्हटलें की जरी डायबिटीज जालो म्हूण कोण मरना, तांची लॉंगेविटी इनाफ आसता, फक्त डायबिटीजच्या कॉम्प्लिकेशनाक लागून मरता. तेन्ना आमी अशें म्हणटा की डायबिटीज जाला म्हणून भिवू नाकात. इट कॅन बी व्हेरी वेल कंट्रोल्ड मॅनेज, पण स्वताचें तुमचें कॉपरेशन आसपाक जाय. सो दॅट डॉक्टर आनी पेशंट हांचे जे युनिफॉर्म एफर्ट्स आसता म्हणजे कंबायन एफर्ट दॅट कॅन गिव बेटर रिजल्ट. फुडले फावटी आमचे बरोबर ह्या कार्यावळीन आसतले डॉक्टर महेंद्र कारे, गोंयचे नामनेचे हार्ट स्पेशलिस्ट. तुमचे काळजाच्या दुयेंसा विशीं जे प्रश्न आसतले ते तुमी तयार दवरात. ह्या सगळ्या कार्यावळीन तुमी वांटो घेतात ह्या खातीर तुमकां काळजांचो देव बरें करूं. दोतोर मुजरत वेळ काडून तुमी आमच्या ह्या कार्यावळीन वांटेकरी जालेत. बरीचशी मोलादीक म्हायती तुमी आमच्या सगळ्या पळोवप्या खातीर दिलीत. ह्या खातीर काळजांचो देव बरें करूं. नमस्कार.